सेटअप केल्ली आसा तरी आसतना आमकां एमर्जन्सी ओपीडी जर आन्सर करपाक जर जाय जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आन्सर करपाचें ठरलेलें आसा. कितलो टायम सर लागतलो हें करपाक? हें जर जातलें जाल्यार आमकां मिनिमम आमकां एक इलेक्ट्रिफिकेशन व्हायट लायन पेंट करपा खातीर मिनिमम 15 days ते 20 days आमकां जाय. तर सद्या आमी तात्पुरती अरेंजमेंट आमी वयर केल्लीच आसा. त्या एंगलांतल्यान एस्टिमेट जालो नंतर एस्टिमेट म्हळ्यार आमी डायरेक्टली ओपन ऑर्डर दितले आनी त्या प्रमाणे एक कॉन्ट्रॅक्टराक काडून ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी करतले. पयलो आमी तयारी करतले कशें जावपाक फिजिबली कशें जावपाक शकता काय कितें. डॉक्टराक हांगसर ऑलरेडी फूल फ्लॅज चालू आशिल्ली PHची. म्हणजे एक इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा तें फूल फ्लॅज कोवीड हॉस्पिटल करपाचो ऑलरेडी निर्णय जाल्लो आसा आनी कामूय सुरू जाल्लें आसा. आणि त्या संदर्भान वयली आमची OPD बीन आसा ती सद्या दिलासा हॉस्पिटलान कालच्या पासून रिझ्यूम जाल्ली आसा. तरी आसतना आमच्या मनात एक विचार आयलो की जे ओल्ड PHची जी बिल्डींग जी आसा ती सद्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरा कडेन दिल्ली आसा, ट्रान्सफर केल्ली आसा फॉर फोंडेची बरी लायब्ररी करपा खातीर. आनी म्हणूनच तात्पुरतें हें सगळें बिल्डींग आसा स्ट्रक्चर आसा फक्त हें क्लीन जर केलें आनी त्याच बरोबर ताका पेंटींग मारलो आनी इलेक्ट्रिफिकेशन जर केलें जाल्यार हो जो ब्लॉक जो आसा तो आमी बरे पैकी एमर्जन्सी केसीस ज्यो आसात तेजे खातीर आमी वापरपाक शकतात. अशें ह्या अनुशंगान आज आमी सगळे थंय इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसा. आमी डायरेक्शन्स दिल्ले आसात आमच्या बिल्डिंग्साचे एसिस्टंट इंजिनियर की 2-3 गोश्टी खास म्हणल्यार एक टॉयलेट ब्लॉक जे आसात ते ब्लॉक जाल्ले आसात तातूंत वेस्टर्न पॅन बसप. तिसरी गोश्ट इलेक्ट्रिफिकेशन आनी चवथी म्हणल्यार आमचे वयर जो रूफ जो आसा तो रुफींग न करता फक्त प्लास्टिकान तो टेरस जो आसा तो धापून घेवन वयर जो ड्रॉपलेट्स जे आसात किंवा डॅम्पनेस येतात ते बंद करपा खातीर जाता तितले सादे भाशेन आमी करपाक शकता अशे तरेचो एक निर्णय आमी आज घेतिल्लो आसा. हे सेंटर हे तालुका सगळ्यात बऱ्या पडटलें. इवन बाळपणची सुद्दां हांगसर येता लोक सगळे ह्या हितून हॉस्पिटल येतात. पूण अशे वेळार आमची लोकांची काळजी घेवची. आतां कोण आनी कितें म्हणून आमकां खबर ना. कोण केन्ना कोणूय आसूं शकता. हे तालुक्याचे कोणूय आसूं शकता. कोणी आमदार आसूं शकता, मंत्री आसूं शकता आनी कोणी आसूं केन्ना जावं शकता. आतां पळय बाबाशेन मंत्री कोणा जालें पण आतां पळय मंत्री जालें राष्ट्रपती पयलींचे म्हणजे हे हितून कोण येना कोणा जाता तें कांय ना. म्हणजे ताका लागून आमी हेका विरोध करचो न्हू आनी म्हाका दिसता विरोध करपाक कांयच अर्थ ना. म्हणजे ताका लागून हे कोर्टाक आमचे सपोर्ट आसा आनी हे बेगीन करचे एमर्जन्सी करचे आनी हे निवळ घेवळ काल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर सांगलें बाबा आमी अशें हांगसर फाल्यां करता हांगसर येतात मातशें निवळ करून घे. आनी तेणें रोखडें मातसो निवळ करून घेतलो आसा डेप्युटी कलेक्टर आमकां केदार नायकान आनी तेणें तें रोखडें निवळ करून घेतलां. हांगसर हें जाल्लें आसा कित्याक खूब वर्सां जालीं हें ओपन केलें 12 नंतर म्हाका सांग कांयच पळोवना पूण तें निवळ करून घेतलां आनी ही बरें जालो आसा. आनी मंत्र्यांनी रोखडें म्हणून घेतला आनी मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका सांगलें मुख्यमंत्र्याक तुमी रिपोर्ट दिवचो आनी हे हांगसर बेगीनात बेगीन रात दीस आनी 15 दीस रावचें न्हू. आतां आयच्यान सुरवात करचें ताका हें दिया बाबा ते एमर्जन्सी तुमी स्टाफ घ्या लेबराक कॉन्ट्रॅक्टर हाडून हे निवळ करून घ्या. ते सगळे डॉक्टराक विचारात आनी कशी वचोवपाचें हें हॉस्पिटल बसयात. तूं हांगसर आयज काल तुका सांगलें आज तूं हांगा आयलो म्हाका बरें दिसलें रोखडें स्टेप तुमी घेतले. आनी म्हाका दिसता जे हेल्थ मिनिस्टर बाबू आमचो विश्वजीत राणे आनीक आमचो मुख्यमंत्री हेणी दोगांनी बेगिना बेगीन हें करपाक मंत्र्याक सपोर्ट थँक्यू.